इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोडवणनार, इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्या जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी खुशालकाय जावंक पावती, आनी दर्याच्या लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेंवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी, आनी तिच्या कोण्या इतली तुजी संसोद. तुजें नांव म्हजे सरशिले केन्नाच नपयत जातें ना, ताचो नाश केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना, आनी ओ धर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. सबाब, सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वावंत्या वाळेचे देगेक लायिल्ल्या रुखा काळा प्रमाणे जातात फळां, आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस, सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. सबाब, सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नोश्ट्यांच्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसंटनाक पावयता. सबाब, सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां तयार करूंक देवाचें उतर आयकुया. सोमी येता, ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ही आतांची पिणका कोणाक म्हूण हांवें सोर करची. मैदानार बसून रावलोल्या भुरग्यांच्या खेळा पोंगडा सारकी ती. आपआपल्या पोंगड्याच्या वांगड्याक ती अशी उलो करतात. आमी तुमकां नाचपाची संगितां वेणूचेर वाजयलीं, पूण तुमी नाचले नात. आमी तुमकां विलापाची गितां गायलीं, पूण तुमी रडलीं नात. तर जुवांव जेवण तशें पिवण चाकी नासतना आयलो, आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत खावन पिवन आयलो, आनी लोक म्हणटा हो आसा पोट्यो आनी बेबदो, दोन वसूलदाराचो आनी पातकांचो इश्ट. तरी देवाचे जाणवायेचीं कामां तिका साक्षी दितात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ पयलें वाचप देवाचे उपदेश पाळटल्यांक कसलो फळ मेळटलो तें कळयता. हो फळ म्हणल्यार देवाचे नदरे मुखार आमी सदांच पोजळटाले. दुसऱ्या उतरांनी ताचे उपदेशाक आमी विस्वासी रावल्यार देव आमकां केन्नाच सांडचो ना, पूण आशिर्वादान भरतलो. हो फळ जोडूंक आमचें जिवीत शुभ वर्तमानांतल्या भुरग्या परी शेळमोळें जावचें न्हय म्हूण जेजू शिकयता. असल्या भुरग्याक कितेंच बरें दिसना. ती सगळेच नाकारतात आनी टिका करतात. आमची देवाच्या भुरग्यांची असली वागणूक जावंक जायना, कित्याक देव दाखयता ती वाट आमच्या बरेपणाक. आयचो पयले वाचपांत ही ओळ आमी आयकयल्या. बरी वाट कितें ती हांव तुमकां दाखयतां. देवाच्यो वाट्यो बरेपणाच्यो, नितीच्यो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना इस्रायल परजा देवाची वाट विसरली तेन्ना उपदेशा वरवीं नव्यान देव तांचें जिवीत निटायेर हाडटा, कित्याक ताणें विचून काडलोली परजा कशी जिवंक हेंच देव आमचें सवय करता. उपदेशा वरवीं आमच्या जिविताक तो दिशा दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दर दिसा देवा आनी मनशाताय आमचो संबंद कसो आसा तें पळोवंक आमचें एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियस करतना देवाचे उपदेशांचो आमी आदार घेवया. सरस्पराच्या उपदेशाक पाळो दिवया आनी देवाचो आशिर्वाद घेवया.